हे परबीची सगळ्यांक हांव खुशालकाय आमच्या फिशरमॅनांक जशें आमचे गोंय आहा भाव भयणां फिशरमॅन आमचे सगळे लोकांक ही परब खुशालकायची परब हांव घेता। आमी आयचे फेस्त सेंट पिटर पॉलाचें आमी सगळे एकठांय रावन ओल्ड क्रॉसा कडेन एकठांय जावन रोजार करून ती सेंट पिटर पॉलाची एक इमाज घेवन आमी पुरसांव करून डोक्यार येता। ही परंपरा आमची सगल्यांनी आमच्या जाणट्यांनी ज्या फिशरमॅनांनी ही परब हेच भाशेन करताले आनी आयज आमी आजून पासून ही कंटिन्यू आहा म्हणटकूच आयज आमी सगळे सेंट पॉल पिटराचे फेस्त आमी दोरयान वचोन आमी सेलिब्रेट करता। ताका लागून आयचे पाद्री करून आमी आमच्यो दोरयो पयलो आमी वेंजार करता ताजी इमाज घेवन आनी कित्याक लागून की आमकां बरी पीक जावपाक आनी आमी सगळे बरे उरपाक ज्यो आमच्यो बोट्यो भायर वयताय दर्यान वयताय आमच्या देवान बेसांव घालपाक ही परंपरा आमी आयज हे भाशेन बागेवन पावलो आनी पेद्रोचे परब समारंभता आनी बागेवन पेद्रो जावन आसलो एक खारवी आनी तो खारव्याचो आस्कारी आपल्या वावरा वरवीं ताणें उदाक पसण केला आपल्या कुटुंबाचे आनी एक भावंडाचो एक नमुनो आम्हाला समजता। आयज केद भाशेन ही आमची वास्कोची खारवी भाव भयणां बागेवन पेद्रोचो उगडास करता आनी ताचेच मजतीन आयज हांवें तांच्या वावराचेर बागेवन पेद्रोचेच मजतीन आशिर्वाद मागला। परस्पर हो वाव धंदो बरे भाशेन फुडें वचूंक देवाचो आदार आमी हे दोऱ्याचेर आनी तांचेरूय मागला। देवान तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखूं आनी निवारूं। आयज आमचे सांत पेद्रो आनी पावलोचे फेस्त आयज सोबर गोंयान नुस्तेकार भाव तशेंच सगळे गोंयकार जावं आख्ख्या वर्ल्डाचे हें फेस्त मनयतात। कित्याक पेद्रो आहलो सांत पेद्रो आहलो खारवी भाव सो हें फेस्त आमी व्हडे उमेदीन सगळे जशे वास्कोचे नुस्तेकार आयज मेळोन सगळीं भाव भयणां आतां आमी भायर सरले सकाळीं मीस आयकोन आमी आतां भायर सरले आमचो दोरयो बेजार करपाक आनी तशें फादरान सांगलां ते भशेन सगळे नुस्तेकार भाव हे फेस्त सारके व्हडे मनान आनी व्हडे खोशेन मनयताय। तुमकां दिसतलें आयज कितली आमची भयणां हे बोटीन येयले जशें आमी सांत पेद्रोची इमाज घेवन आयज दोरी बेजार करपाक भायर सरले।